आमी म्हणजे ICTचो यूज वेगळ्या वेगळ्या सब्जेक्टां भितर कशें करूं येता ताजेर येतलेच मुखार आमी. सर तुमी उल्लेख केल्लो पॅन्डेमिकाचो आनी कोविडाच्या पिरियडा भितर पर्टिक्युलरली ऑनलायन टिचींग स्टार्ट जालें एंड नोबडी एक्सपेक्टेड बिफोर मार्च 2020 की अशे तरेचे ऑनलायन आमकां शिफ्ट करचें पडटलें आनी इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन कशें आनी सगळे टिचर्सांक. सो इट वॉज ICT टिचर्स बेजिकली त्या वेळाचेर आय रिमेंबर की एप्रील मे हे 2 म्हयने दे वर ऑल द टायम ट्रेनिंग द टिचर्स. तातूंत भितर यंग टिचर्स आशिल्ले वर व्हेरी मच फॅमिलियर विथ ICT आनी सगळे हे साधनां आनी जाणटे टिचर्स आशिल्ले रिटायरमेंटा कडेन आनी यू ऑल पीपल जे तांकां ट्रेन करपाचे. वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स दॅट टायम? Yeah, we found it like some teachers very creative. They enjoyed learning new techniques. Those teachers wanted to give something good for their students in a way. So they were calling us, giving, asking us what are the tools they can use, and that way. So we were part of all this. We conducted groups. We make ICT city groups. So there we trained teachers. We conducted webinars and made them aware of the things. जसे निलेश सरान म्हळें की कोविड महामारी वेळेक खूब लोकांक त्रास जालो, पूण हांव जर म्हणटा शिक्षण क्षेत्रांत जर कितें तरी बरें जालें ते सगळे टीचर ट्रेन जाले. त्या टायमाचेर जेन्ना म्हाका याद आसा की आमची डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन श्रीमती वंदना राव तिणें सर्क्युलर काडले आनी 2 दिसां भितर आमी सगळी तयारी करून त्या टायमाचेर हांव ऑब्जर्वर म्हूण काम केलें, को होस्ट म्हूण काम केलें आनी सगळे ग्रूप एकठांय केलो आनी आमकां सर्क्युलर बी रातीन येताली. सो दुसरे दीस हो ग्रूप घेवन बसपाचो. सो कोविडान आमकां शिकयलें की तंत्रज्ञान घेवनूच आमी मुखार वचपाक जाय, नाजाल्यार त्या वेळाचेर अशें आमकां चान्सच नाशिल्लो, पर्याय नाशिल्लो. सो थ्रू गुगल मीट, थ्रू झूम मीट आमी भुरग्यां कडेन पावले आनी जेन्ना महामारी वेळार आमी तो कोप अप केलो कित्याक आनी आमकां पर्याय नाशिल्लो. सो we have given training to 11,000 teachers all over Goa. तातूंत भितर प्राथमीक, सेकंडरी, हायर सेकंडरी टीचर्स आशिल्ली आनी सगळ्यांनी आतां सगळे टीचर टॅक सेवी जालात. दे कॅन यूज ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स व्हेरी वेल.